आमची पंचायती ही स्पेशल मिटींग आम्ही आपयल्या. हे जे आमगे सेव गोवा हेजे बॅनरा खाली एक काल सकाळी मिटींग जाल्या आनी तेणी गांवच्या लोकांनी थोडी गांवचे लोक एज वेल एज शेअर होल्डर्स ऑफ सांकवाल कोमुदार तेणी सर्टन इश्यू रेज केल्या आनी त्या प्रमाणे आमकांय तेणी कळीत केलां की बाबा तुमचो स्टँड कितें आसा विथ रिस्पेक्ट टू हे जुवारी जे लँड आसा ते जुवारी लँड आयज सगळे लँड जवळ जवळ 50,000 स्क्वेअर मिटर तेणी जे घेतलेले ते आतां तेणी विकपाक स्टार्ट केला. आमी आयकला त्या प्रमाणे कंपनी ऑलरेडी विकली तेणी आनी लँड जे वेकंट लँड जे आशिल्ले तितून थोडे कडेन ऑर्चर्ड आहा, फॉरेस्ट आहा आनी इंडस्ट्रियल आहा, एग्रीकल्चर आहा. हे सगळे लँड ते आतां कन्वर्ट करून विकूंक सोदता आनी ताका लागून सगळ्या आमकां लोकां हांगसरल्या सांकवाळच्या लोकांक वरी आहा की बाबा मुखार कितें जातलें. आयज आमकां सांकवाळ्यां पयलीं MS सारके एरिये जावं हावजींग बोर्ड 8-8, 10-10 दीस उदक ना. लायट फ्लॅक्च्युएट जायत आसता, लायटी आसना, 2-2 वरां लायट गेल्यार लायट पावना. आनी जेन्ना हे डेव्हलपमेंट करून फाल्यां सकाळीं जर हांगसर बिल्डिंग्स येयल्यो, थोड्याले घर बंगलोस येयले जाल्यार मुखार लोकांक हाल कितें जातले. आयज हेजो विचार सगळ्या आमगे जे मार्मगांव तालुक्याक जितले पळय MLAs आनी मिनिस्टर आहा तेणी सुद्दां हेचेर विचार करपा जायो. कित्याक आयज जर हांगा उदक पावना फाल्यां सकाळीं सेम प्रॉब्लम तांकां थंय वास्कोय जातलो हो तेणी लक्षांत दवरपाचो. तो जावं आमचो मोहीन बाब, जावं तो मिलिंद, जावं तो कालूस आनी आमचो हांगसर एलिना आहा. हांव सगळ्या कडेन मागतां गांवकारां वतीन तेणी जे आमकां सांगलें आहा ते लोकां वतीन हांव मागोवंक सोदतां की हे चारय जे आमदार आहा, मिनिस्टर आहा आमगे 2 जाण तेणी हे PDA जे जुवारीन प्रपोजल घातलें आहा कन्वर्शन ऑफ लँड 2030 प्लॅन हेका फुली ओपोज करचो आनी तांकां कन्वर्ट करून दिवचें न्हू. कित्याक ही जेन्ना पळय घर येता तेन्ना आमचेर जो लोड येतलो आतां सद्या जुवारीन जेन्ना ही जमीन घेतलेली 50 लाख स्क्वेअर मिटर एक पयशान घेतलेली ₹1 आनी ती कित्याक फॉर द पर्पज ऑफ फॅक्टरी बांदपा खातीर तेणी हो लुगार घेतलेलो आनी आतां ती फॅक्टरी विकली तेणी. आयको येता प्रमाणे फॅक्टरी विकल्याच आतां ते लँड विकूंक सोदता आनी हांगसरल्यान वचोंक सोदता. आनी लँड घेवपाक एक व्हडले बिल्डर मुखार सरल्या आनी हे बिल्डर आतां ते डेव्हलपमेंट ऑलरेडी स्टार्ट करूंक लागल्या. थंय प्रॉपर रोड ना, उदका सोयची जावपाक शक्यताच कमी आहा, लायटीची सोय जावपाक शक्यता कमी आहा. आनी अशे वेळार हे मुखार कितें जातलें तें सांगून वचो. जे प्रायवेट फॉरेस्ट जे दाखयले आहा थंय सुद्दां आतां सद्या झाडां कटींग चालू आसा. म्हणजे हेजे आयज कोणाचो कंट्रोल उरलो ना. हांव म्हणटा जर जुवारी हे लँड नाका परते कोमुंदादी दिया, कोमुंदादी लँड हे एक पयशान लिजाचे घेतले तुमी. पयलीं 50 वर्सां केला, मागीर 30 वर्सां केला, मागीर 99 ते जितले पळय लीज केल्या, जितले पळय तेणे एग्रीमेंट केल्ले आहा तितूंतूय व्हडलो घोळ जाल्लो आसा. त्या टायमार तेणी कितें करून घेतलें तें आमकां खबर ना, प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो करूं ना. आनी आयज जेन्ना ही सिच्युएशन येता हांव सगळ्यांक सांगता की पंचायत मेंबरा वटेच्यानूय सांगता, लोकां वटेच्यान एज अ सरपंच आमी सगळे मेंबर एकठांय आहा. आमी इतलें सांगूंक सोदता हेका आमी फुल्ली अपोज करता 2030 प्लॅन. स्पेशली जुवारीचे जे लँड आहा ते कन्वर्ट करपाक आमचो फूल अपोज. ते कोमुदादीन वचप आमी पंचायत न्हू, हे कोमुदादीन स्टेप घेवप. कित्याक ओनर कोण जाता कोमुदाद. कोमुदादी जे एग्रीमेंट जे कितले केल्ले आहा ते कोमुदादी कडेन आहा. तेणी ते क्लब आउट करून कोणी बरो आदुगाद करून तेजेर ते स्टे घेवपाक जाय, कोमुदादीन घेवपाक जाय. आतां तेजेर म्हाका दिसता तेंचो विचार चालू आसा. सो ते तेंगेले कित्याक ओनर ते जाल्ल्यान तांकां रायटीय आसा. कोमुदादी एक्ट प्रमाणे तांकां रायट आहा. जर तुजें लँड जर तुजें यूज जालना
जाल्यार ते रिवर्ट बॅक करपाक परती घेवपाक. कित्याक फॅक्टरी पर्पजाक घेतलेले लँड आयज तूं डेव्हलप करून तूं प्लॉट करून बिल्डींग बांदून विकता, हेजो अर्थ कितें जालो, तूं बिजनस करूंक लागला आयज. सो हो बिजनस खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय अशी सगळे जनरली लोकांनी म्हणणें आहा. आनी जर जाता कोमुदादी लँड कोमुदादी परत दिवचे हे शेअर होल्डरांक मागणी आसा.